नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचो मार्ग मेकळो. केंद्रीय कायदो आनी न्याय खात्याचे मंत्री अर्जुन राम मेघवालान लोकसभेत मांडले बिल. नगर नियोजन कायद्यातली वादग्रस्त दुरुस्ती निमणी फाटी. भाजपा कोर कमिटी आनी मंत्रिमंडळ बसकेतूय कांय जाणांनी दुरुस्तेक घेतिल्ली हरकत. अक्षय पात्राक घेतला ऑन बोर्ड पूण कंत्राट दिवना. मध्यान आहाराची पुरवण करपी आप मजत गटांची सेवा करचना बंद सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. चड विद्यार्थी आशिल्ल्या प्राथमिक शाळांनी दितले सुरक्षा रक्षक आनी हाऊसकीपिंग स्टाफ. मुख्यमंत्र्याचे विधानसभेत आश्वासन. मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेटान विचारिल्लो प्रश्न. कुटबण जेटी नव्या नुस्तेमारी हंगामा खातीर जाल्यार सज्ज. शेकड्यांनी बोटी दर्यांत वचपाचे तयारेत. पावस चड पडिल्ल्यान मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मेळपाची आस. बांगलादेशाची प्रधानमंत्री शेख हसीनान दिलो पदाचो राजीनामो. देशूय सोडलो. लष्करी राजवट लागू. बांगलादेशाची वाटचाल परतून अस्थिरतेच्या दिकेन. आता पळयात खबरो विस्तारांत. गोयच्या एसटी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचो मार्ग मेकळो जालो. केंद्रीय कायदो आनी न्याय खात्याचे मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हांणी गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमाती खातीर जागे आरक्षीत करपा विशीं विधेयक मांडलें. लोकसभेत हे विधेयक मंजूर जाल्या उपरांत ताका राज्यसभेची मंजुरी घेवची पडटली. त्या उपरांत ते राष्ट्रपतीच्या संमती खातीर धाडून दितले आनी उपरांतूच ताचे कायद्यात रुपांतर जातले. लोकसभा वेंचणुके आदीं केंद्रीय मंत्रिमंडळान ह्या विधेयकाच्या मसुद्याक मंजुरी दिल्ली. गोंयच्या अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचो विचार केलो जाल्यार 4 मतदारसंघ अनुसूचित जमाती खातीर राखीव दवरूं येता. एसटी रिजर्वेशन इन गोवा असेंब्ली ह्या विशयाचेर गेल्ले विधानसभेक हांवेंच हांगा रेजोल्युशन मांडलेलें की एसटी रिजर्वेशन मेळपा जाय म्हणून गोंय विधानसभेत. आनी ते रेजोल्युशन सर्वसम्मतीन सगळ्यांनी पास केल्लें. तेजे नंतर ते सेंट्रलाक जेन्ना पळय गेले तेन्ना सेंट्रल गव्हर्मेंटान कॅबिनेटाक डिसिजन घेवन एसटी रिजर्वेशन दिवपा जाय अशे पद्दतीचें रेजोल्युशन घेतलेलें. माननीय नरेंद्रजी मोदीजींच्या लिडरशिपी अंडर आज आमचे सेंट्रल मिनिस्टर मेघवालजी हेणी बिल प्लेस केला राज्यसभेत. कितें करपाक की सेन्सस कमिशनर अपॉयंट करपाक. आनी हो सेन्सस कमिशनर अपॉयंट जाले उपरांत गोंयची जे एसटी आसा गोष्टी एसटी लोक 2003 3 कॅटेगरीक एसटी स्टेटस मेळ्ळो. गावडा कुणबी वेळी. आनी तेन्ना ती संख्या वाडलेली. पयलींचो जो सेन्सस आसलेलो तो हार्डली 566 कितें जालो तो 2001चो. 2011 सेन्सस जावना. त्या खातीर तांकां पावर दिवपा जाय म्हणून आज हे बील प्लेस जाता. आनी ते बील प्लेस जाले उपरांत गोंयची सेन्सस एसटीचे जातले. आनी तेजे नंतर ते ताका ऑथरायज करतले की गोंयच्या लोकांक एसटीक विधानसभेक रिजर्वेशन दिवपाक जो विशय आसा तो तेणी फुडें व्हरता आसतना मागीर तो इलेक्शन कमिशनाक ते दितले. आनी इलेक्शन कमिशनाक दिले उपरांत इलेक्शन कमिशन डिलिमिटेशन गोंयाक करपाक मोकळे जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. नगर नियोजन कायद्यातली वादग्रस्त दुरुस्ती निमणी फाटी घेतल्या. हे दुरुस्ती विधेयक विधानसभेत चर्चेक येवचे पयलींच फाटी घेतला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण भाजपाचे गाभो समितीचे बसकेत तशेंच मंत्रिमंडळ बसकेत कांय जाणांनी ह्या दुरुस्ती विधेयकाक हरकत घेतिल्ली खंय. नगर नियोजन कायद्यातले हे दुरुस्तेक लागून मंत्री विश्वजीत आणि सरकाराचेर खर टिका जाताली. निमणे कडेन विधानसभेत चर्चेक येवचे पयलींच हे दुरुस्ती विधेयक फाटी घेतला.
नगर नियोजन कायद्यातले 16B कलमाचं मोठ्या प्रमाणात दुरुपयोग जाल्ल्यान ते कलम काढून उडोवपाची मागणी फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाईन केली। हे कलम फाटी घेवन ताच्या जाग्यार दुसरे कलम हाडपाची मागणी आमदार वेंसी बियेगसान केली। ऐकात त्या टायमाच्या सरकारान 16B हाडिल्ली, कित्याक रॅशनलायझेशनाच्या नांवान 7,17,00,000 स्क्वेअर मिटर गोंयकारांची जमीन जी सेटलमेंट झोनान आशिल्ली ती ऑर्चर्डान घाली 2021 रिजनल प्लॅनान, आनीक 9,40,00,000 स्क्वेअर मिटर सेटलमेंटान घाली। सो हाजो अर्थ स्पीकर सर, गोंयांत जी जमनी असतात, जमनी म्हणटा त्यो आमकां इज नॉट ओन्ली प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो एन एसेट which we use at the time of medical emergency, we use it during financial crisis. ही आमी वापरतात। अशे मनशाक जर आपली सेटलमेंटान आशिल्ली जमीन दर फाल्यां पळयली की आपल्याक ती NDZ जाली नाजाल्यार ऑर्चर्ड जाली आनी ताजो डेव्हलपेबिलिटी जर उरना जाल्यार तो शॉकान मरपाचो, ही परिस्थिती आशिल्ली। सो त्या टायमाच्या सरकारान 16B म्हणटा तें हाडलें, कित्याक 4 वर्सां रिजनल प्लॅन जावपाचो आशिल्लो, हॉरायझन पिरियड 4 वर्सां उरिल्लो, आनी ताजे खातीर हें एक एनेबलिंग प्रोविजन, न्याय मेळपाक जे अग्रीव्ड पार्टी आहात, ज्यांनी पयलीं आपल्यो जमनी सेटलमेंटान आशिल्ल्यो त्यो जमनी नॉन डेव्हलपमेंट जाल्यार कितें ऑर्चर्डान पडल्यो, हांकां न्याय दिवपा खातीर हें हाडिल्लें। हाजो 2019 भरमसाट दुरुपयोग जालो, आनी तो दुरुपयोग जावन हे सभाघरान आवाज जालो, आवाज जावन हें बील हें जे 16B सेक्शन आहात ते आमी स्क्रॅप केलें। 16B रे 16B डिमांड केप एंड यू गिव अस एन एश्युरन्स that I am not going forward with 16B. Why did you give the assurance? Because we saw that there was huge irregularities and there was complete misuse of this section to convert lands. Speaker sir, so new enabling provisions were brought. These enabling provisions were 17 to 39A. Now they were designed for what? They were supposed to be designed to offer relief and correct the oversights which have happened during the regional plan. Speaker sir, now it is important that utilizing these provisions cannot be seen as a fault of the landowners. हे एक स्पीकर सर पळोवंक जाय, आमी खूब जाण म्हणटात कोणाची जमीन कन्वर्ट जाली, ताची जमीन पयलीं कितें आशिल्ली आनी ताणें कितें केली। आमी म्हणटात की ताणें हाजो वापर केलो हे सेक्शनाचो म्हणल्यार तो एक गिल्टी कसो जालो, पूण रेदर सरकाराची तें कर्तव्य जाता टू सी दॅट दीस सेक्शन्स आर जुडिशियसली एंड प्रुडंटली युज्ड। खंयच्या खंय ती वापरप ना, NDZ स्लोप्स कन्वर्ट करप आनी ते 17(2) नाल्यार 39A कन्वर्ट करप हें सारकें न्ही, म्हणून सगळ्यांचो हाजेर आवाज जाता। स्पीकर सर, आज आमकां आमगेल्यो जमन्यो राखपाची गरज आहा। आदल्यांगेली एक म्हणणी आहा की प्रत्येक गांवांत प्रत्येक वाड्यांत एक राखणदार, एक गांव पुरुश आहा म्हूण, आनी आमी केन्नाय वाट्यो बी कितेंय एस्टेस केलें जाल्यार गांवांत तो गांव पुरुश तुका काटलो आनी माडार वन चुट्टार दोटो म्हूण म्हणटाले, आनी ह्या भिरांतेनूच आमी कांय करनासले स्पीकर सर गांवांत। टुडे स्पीकर सर, हो सरकार जो आहा स्पीकर सर लव्स टू यूज द वर्ड मातृभूमी, पूण ही मातृभूमी, ही मायभूंय, ही जमीन आज डिस्ट्रॉय करून उडयल्या स्पीकर सर, आनी हे आमचे जितले हे एमेंडमेंट्स येताय हे एमेंडमेंट्स हे मातृभूमी डिस्ट्रॉय करपाचे अशें दिसता स्पीकर सर। आतां स्पीकर सर, जे हे कायदे कोताय आमी आतां, हांवें जें आतां सांगिलां हें इतलें कन्वर्जन जालां इन द लास्ट 15 months स्पीकर सर, हेजो जो इम्पॅक्ट आहा स्पीकर सर, हेजो जो इम्पॅक्ट आमी केन्ना चिंतिलां? When you analyze the land converted to be converted, proposed land, especially agricultural land, it is essential speaker sir कि orchard, agriculture or natural cover lands जी हैं to change the zone, it will put us in a vacant like situation speaker sir. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। माध्यान आहाराची पुरवण करपी खंयच्याच आपमजत गटाची सेवा बंद करचे नात। माध्यान आहार दिवपा खातीर अक्षय पात्राक ऑन बोर्ड घेतला, पूण अजून कंत्राट दिवंक नाशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत सांगले। अक्षय पात्राक ऑन बोर्ड घेतिल्ल्यान आपमजत गटांची सेवा बंद करतले काय कितें असो प्रस्न पडिल्लो।
पूण खंयच्याच आपमजत गटाची सेवा बंद करचे ना म्हणून मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगलें. फकत तांणी खाणाचो दर्जो वाडोवचो अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. अक्षय पात्राक ऑनबोर्ड घेतला पूण अजून कंत्राट दिवंक नाशिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. अक्षय पात्रा फाउंडेशन म्हणून हे येवपाचें आसा आनी हे येवन हे मिड डे मील चलोवपाचें आसा की ही आमची जी बायलां हीच करतली की अक्षय पात्रा फाउंडेशन करतली. आमची आतां बायलां पळय हो जी आमचे आतां प्रायम मिनिस्टर मोदीजीन ही 8 मार्चाक इंटरनॅशनल वुमॅन डे सुरू केल्ली. कदाचित तेचे तकलेन ते आसतले भुरग्यांक माल नरीश हेल्पूय करपाचो आनी आमच्या बायलांक कितें तरी जॉबूय क्रिएट करपाचो. सो ते इंटेंशन आसतलें. पूण जर अक्षय पात्रा सारकें जर एक व्हडलें ऑर्गनायझेशन येयत जाल्यार ही आमची सगळीं बायलां अनएम्प्लॉयड जाता आनी आमी सगळ्यांक आमी जॉब दिवंक शकना आनी तेंच्यांनी बाबा इतकी वर्सां हें करतात. सो ताचेर तुमचें कितें आसा अक्षय पात्रा फाउंडेशनाचेर तुमचें कितें आसा सर? हे आतां असलेले वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप जे मिड डे मील सप्लाय करता ते सप्लाय करता तेंचे कोणाचेच मिड डे मील आमी बंद करचे ना. हांव परत एकदां सांगता. फक्त तेंच्यांनी क्वॉलिटी ही मेंटेन करपाक जाय आनी त्या पद्दतीची सर्विसीस तेंच्यांनी दिवपाक जाय. उरता उरलो प्रश्न अक्षय पात्राचो. अक्षय पात्रा ऑन बोर्ड आयला. अक्षय पात्राक जर आमी 9वी 10वी 11वी 12वी इन फ्युचर आमी सुरू करपाचें आसा. अजून आमी सुरू करूंक ना. त्या खातीर विदाउट डिस्टर्बींग एनी नंबर ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप उरलेल्यांक इन फ्युचर जर आमी सुरवात केल्या आसत जाल्यार अक्षय पात्रा कडेन आमी टायअप केला. ताज्या उपरांत इवन दो तांकां इन फ्युचर जर नवीन नंबर सुरू केले जाल्यार ते तांकां दितले किंवा फाल्यां सकाळीं जर आमी म्हटलां की फूल टायम स्कूल केलें आमी लंच दिवपाचो जर प्रोविजन केलें जाल्यार तें आमी अक्षय पात्राक दिवपाक शकता. अजून आमी अक्षय पात्राक स्पेसिफिकली खंयचेच स्कूल दिवंक ना. तांच्या कडेन फक्त एग्रीमेंट सायन केला. दुसरे वटेन माध्यान आहाराचेर कोणाचेच नियंत्रण नाशिल्ल्याचो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान केलो. अक्षय पात्रा वांगडा केल्ल्या कबलातीची प्रत मागपी आपल्या प्रस्नाची जापूस दिवंक नाशिल्ल्याचें युरीचें म्हणणें. हे जे अक्षय पत्र जे फाउंडेशन अक्षय पात्र हे पॉट फाउंडेशन अपॉइंट केलें म्हणून सांगलें. आतां स्पीकर सर मुखेलमंत्री आय ऑल्सो सॉ हिम इस्कला वयता मुख्यमंत्री उतर दिलें इस्कला तो वयता आनी थिंगा यू टेस्टेड द फूड. पूण हे क्वेश्चन हांवें 9D घातलेलें टू गिव मी कॉपी ऑफ द MOU with regards to Akshay Patra with why local self women were deprived. हे क्वेश्चन म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाक तिकट लागले. हे डिसअलाउड 29th घायल्लें हे क्वेश्चन आमी MOU. एक मिनट हांव म्हाका खबर कोण ती हे मीट सारकें नांव तें खबर ना म्हाका पूण हे क्वेश्चन तिकट लागलें. आतां दुसरें स्पीकर सर LAQ 9D 29th July 2024 हे हांवें डिटेल मागलेलें अबाउट दी MOU एंड वॉट ते म्हाका डिसअलाव तिकट लागल म्हूण डिसअलाव केलें. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. विद्यार्थ्यांची संख्या चड आशिल्ल्या प्राथमीक शाळांनी सुरक्षा रक्षक आणि हाऊसकीपिंग स्टाफ दिवपा खातीर येवजण तयार करपाचें आश्वासन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिलें. हे विशीं मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेठ हांणी प्रश्न विचारिल्लो. अशा पद्दतीचो जिचो नंबर आमी म्हणटा की सफिशियंट जेका चड वर्ग आसा जेचो नंबर चड आसा हाजो विचार करून ताका चड हाऊसकीपिंग स्टाफ दिवपाची आनी इवन दो थंय CCTV बीन आसा म्हणून थंय सेक्युरिटी बी घालपाच्यो अश्यो ठरावीक शाळा म्हणजे तालुक्यान म्हाका दिसता प्रत्येक तालुक्यान वेगवेगळ्यो मराठी प्राथमीक शाळा किंवा कोंकणीतली शाळा आसतली त्या शाळांक बुस्ट दिवपा खातीर अशा पद्दतीची हांव एक स्कीम जी आहा पळय न्हय किंवा ताका बेगिनात बेगीन प्रोविजन करून तुका सेक्युरिटी आनी हाऊसकीपिंग हे दोनूय म्हणजे डायरेक्टरान फाटले फावटी तुवें जेन्ना प्रश्न रेज केल्लो डायरेक्टरान ऑलरेडी फायल घातल्या. हांवें एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल दिवनूय बी तेजे फायनान्शियल एप्रुवला खातीर फायल केल्या. बट एका म्हयन्या भितर आमी ह्या ऑगस्ट म्हयन्या भितर विशय सोंपयता आनी तुका हाऊसकीपिंग आनी सेक्युरिटी कशा पद्दतीन दिवपाची एक पॉलिसी डिझायन करता. स्पीकर सर आमी नंबर ऑफ द स्टुडंट्स हो पळोवन तांकां क्लार्क दिवप तांकां पिवन दिवप हें सगळें ठरता. बट तरी सुद्दां आउट ऑफ द वे वचून म्हणजे अशा पद्दतीचें हायजीन मेंटेन करपा खातीर आमी स्विपर्स आनी सेक्युरिटी जे आहा पळय न्ही त्या सगळ्या म्हणजे हांव इन्क्लुडींग ऑल स्कूल हितून दिवपाची एक स्कीम डिसायड करता आनी ताका सगळ्या जाणांक हाऊसकीपिंग सगळ्या स्कुलांनी दिता. हाऊसकीपिंग म्हणजे इन्क्लुडींग ज्या स्कुलांनी 10 भुरगे सुद्दां जर प्रायमरीचे आसत जाल्यार थंयसर जी आमकां एक हाऊसकीपिंगा खातीर म्हणजे टॉयलेट क्लिनींग आनी बाकीचें सगळें करपाक जाय पळय न्ही त्या आमी प्रत्येक स्कुलान हाऊसकीपिंग स्टाफ घालपाचो पळय न्ही तो आमी अपॉयंट करपाचे रायट सुद्दां जे आसा ते हेडमास्टराक दिवपाचें ठरयलां. कारण तांकां हांगासल्यान दिवप कारण ते 2 वरां काम आसा त्या ती एक स्कीम म्हटली हांवें ती ताका लागून आनी तांकां ऑनररियमूय जो दिता पळय न्ही तो वेवस्थीत ऑनररियम दिता.
गोयची मुखेल नुस्त्याची जेटी आशिल्ली कुटबण जेटी सध्या नव्या नुस्तेमारी हंगामा खातीर तयार जाल्या। हांगाच्यो शेकड्यांनी बोटी उदकान वचपाच्या तयारीक लागिल्ल्यान हांगा मोठ्या प्रमाणाचेर काम चलतना दिश्टी पडटात। चडशे कामगार आयल्यात, तशेंच दर्या शांत जावपाची बोटकार वाट पळयतात। कुटबण जेटीचेर सुमार 300 नुस्त्याचे ट्रॉलर आसात। आतां मेरेन फक्त 4-5 बोटी दर्यांत गेल्यात आनी जायत्यो बोटी दर्यांत वचपाची वाट पळयतात, अशें एका बोटीचो धनी वेलेन्सियो फर्नांदीस हांणी सांगलें। तशेंच ह्या वर्सा चड पावस पडिल्ल्यान बरें नुस्तें मेळपाची आस्त फर्नांदीस हांणी उक्तायल्या। दर्यो बरो ना सद्या, दर्यो आयज बी दर्यो पासून आयज बरो ना। चोय आतां हालपर बी बरो जालो जाल्यार आमी वयतले। चोवपाचें सिजन कितको आतां माना येयले, वच जाण येयले, वच जाणांक येयले न्हय। आमगे येयले आतां बोट आज वचोन येयल्या भायर। चलो ओदांगे आहाय, ओदांगे वचपा उलय। कितली बोटी गेल्या बोट गेल्या, फिशिंगा बोट गेले, 5-6 बोट गेले आनी परसीन आयज काल थोड्यो गेले, काल पयर 7-8 बोट गेले। आतां थोड्यो बोट वचत रावतल्यो आतां। टोटल कितल्यो बोटी आसा? बोट आहे सुमार 200 मायज बोटी आहे। यू आर हॅपी दॅट सीजन स्टार्टेड? सीजन स्टार्ट जालो आतां हॅपी। चोय आतां देव दिते भाशी देव दितलो। चोय आतां माना येयले न्हू, आज सीजन जाल्या पुरो म्हणून मागताय देवा कडेन, देवा हाती आनो सगळे। कितें एक्सपेक्ट मेन तुमचें हें कितें मेळटा? मेन म्हणचें आतां आज सोलारा टायम न्हू, सोलार टायम आज स्टार्टींग सोलार बी जाता आतां प्रॉन्स। सो आज चोवपाचें हे सीजन बरो भाशेन जालें जाल्यार मान्यांगे तरी जाल्या पुरो। लास्ट इयर कसो जालो? लास्ट इयर आहलो ओके, नॉट सो गुड नॉट सो बॅड, वॉज इक्वल। पावस खूब पडला तर पावसाचें नुस्तें जावपा जाय, बट मोड जो येयला चोया जातलें नुस्तें। हांव आसा कुटबण जेटीर। कुटबण ही एक सावथ गोवाची सगळ्यांत व्हडली जेटी। हांगा मोर दॅन 300 फिशींग ट्रॉलर्स आसा आनी सद्याक हांगा एक्टिविटी जोरान चालू आसा, कारण जस्ट 1 तारखेच्यान पयर सीजन फिशींग सीजन स्टार्ट जाला आनी भरपूर कामगार आतां येवपा लागल्या। चडशे कामगार आतां आयले आनी सगळे बोटींचेर जाळ ओडपाची अशें दिश्टी पडटा फाटल्यान, अशी एक्टिविटी जोरान चालू आसा। आनी ऑलरेडी 4-5 बोटी गेल्ल्यो दर्यान फाटले 2-3 दिसा भितर आनी आयज खंय एक बोट येवपाची आसा, फर्स्ट बोट ह्या सिजनाची नुस्तें घेवन येवपाचें आसा। आनी आमी आतां एक मंदारा कडेन उलयले फिशींग ट्रॉलराच्या आनी तो म्हणटा की हो सिजन चड करून बरो वचपाक जाय, कारण ह्या फावटी पावस खूब पडला आनी फीश बरें ब्रीड जालां आसतलें अशें तांचें एक्सपेक्टेशन आसा। सो पळोवया आतां हाजे फुडें तांकां कसो सिजन मेळटा तो। हांव फिशींग जेटी वयल्यान निरज नायक, गोमंतक टीव्ही खातीर। आरक्षणाच्या विरोधात सुरू आशिल्ल्या आंदोलनाचे रुपांतर हिंसाचारात जाल्ल्यान बांगलादेशाची प्रधानमंत्री शेख हसीना हांणी पदाचो राजीनामो दीत देश सोडलो। आरक्षणाच्या मुद्द्यावेल्यान बांगलादेशात फाटल्या 1 म्हयन्या सावन आंदोलन सुरू आसा। ह्या आंदोलनाचे रुपांतर उपरांत हिंसाचारात जाले। आंदोलक शेख हसीना हांच्या सरकारी कार्यालया मेरेन पाविल्ल्यान तांणी देश सोडलो। शेख हसीना हांणी देश सोडल्या उपरांत ती भारतात आयिल्ल्याचो दावोय कांय जाणांनी केलो। दुसरे वटेन बांगलादेशाच्या सैन्य दळाच्या मुखेल्यान देशवासियांक संबोधीत करून तांकां शांतिकायेचें आवाहन केलें। हे सगळे फाटभुंयेर बांगलादेशाची वाटचाल परतून एक फावट अस्थिरतेचे दिकेन सुरू आशिल्ल्याचे दिसून येता। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोंय राज्यांत प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो गणेश मुर्ती विकपाचेर सरकारान बंदी घाल्या, तरी लेगीत भायल्या राज्यांतल्यान गणेश मुर्ती हाडून सध्या विकप सुरूच आसा। ताका लागून गोंयच्या शिमेचेर ह्यो प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्ती आडोवन तांचेर बंदी घालतले, अशें आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सभाघरांत दिलें। The house is drawn as regards the people as well as the local artisans who are engaged in traditional clay idol making in the state of Goa. Government of Goa has already imposed ban on selling of plaster Paris Ganesh idol in Goa. Considering that plaster of Paris is very much harmful and polluted commodity where all the water bodies get polluted due to immersion of plaster of Paris idols. In spite of ban, the plaster of Paris idols are brought in Goa from outside state and sold it without any control. The Pollution Control Board keep the vigil to inspect such plaster of Paris idol around Goa. However,
in spite of strict inspection, these plaster of Paris idols purchased by public with high cost, but impact of it is very deteriorating and harmful to the biodiversity and contamination of water bodies. I am very much shocked. In spite of ban and discussion in the August House, I could see Ganesh idols of plaster of Paris is piled up presently in Panjim market. Declared a ban on these plaster of Paris idols. Rest assured that we mean business. I would also seek the cooperation of all of you all in two ways. Number one, let us make it a movement to ban these or boycott these idols. Let us spread the word amongst our voters, our constituency members, and let us take it upon ourselves to be the watchdog for the Environment Department. Should you all know of any places where these idols are being sold, please bring it to our attention. Because police departmentak भायल्यान हाडटा पळय न्ही थंयसरूच बॅन करपाक लायता आनी मार्केटान जर कोणी दवरले आसत जाल्यार तूं हेंका धाडून चॅक करपाक लाय. केरळ राज्यात वायनाडाच्या भुंयकाम जाल्ल्या सुवातेर श्रमदान योजनेखाला बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशनाच्या वतीन 200 कार्यकर्त्यांक घेवन घरा बांदतले अशी माहिती सभापती रमेश तवडकर हांणी सभाघरांत दिली. तशेंच ह्या मोहिमेंत लोकांनी वांटो घेवचो अशें आवाहनूय सभापतीन ह्या वेळार केलें. सगळ्यां खातीर हांव एक निवेदन करतां की केरळांतल्या वायनाडांत निसर्गाचो कोप जावन सुमार 350 जाणांक मरण आयल्या आनी हजारांनी लोक बेघर जाले. हाच्या संदर्भाचो दुखवट्यात ठराव आमी सभाघरांत घेतलेलो आसा. मनीसपणाच्या नात्यान श्री बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या वतीन हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन 200 समर्पित कार्यकर्त्यांक घेवन बेघर जाल्ल्या लोकांक मदत करपा खातीर आनी तशेंच श्रमदान योजने अंतर्गत घर बांदपाचो संकल्प घेतलेलो आसा. हांव सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन सभाघराच्या वतीन सगळ्यांक आव्हान करतां जेका कोणी स्वयंसेवक नात्यान कामाक येवपाचें आसा तशेंच सदन आशिल्ल्या लोकांनी शक्य ती आर्थीक मदत करची. हांगा सभाघराचे आमदार आनी मंत्र्याक हांव विनंती करतां मानवतावादी कार्याक तुमी तन मन धन सगळ्यांनी मदत करची. माननीय मुख्यमंत्र्याक आव्हान करतां एज ए मुख्यमंत्री म्हणून एक गोंय सरकार म्हणून जे आसा न्ही ह्या कामाक तुमी सहकार्य करचें अशें अपेक्षीत धरतां. सोमारा बागाच्या क्लब टाव ह्या हॉटेलाची इमारत मातये भरवण करपाक सुरवात केली. फाटले कांय दीस पयलीं थळाव्या पंचायतीन पळोवणी केल्ली. त्या वेळार ही बेकायदेशीर हॉटेलाची इमारत पंचायतीच्या नदरेक आयिल्ली. ते प्रमाण सोमारा अधिकाऱ्यांनी ही बेकायदेशीर इमारत मोडपाच्या कामाक सुरवात केली. लोकांनी हांगा आवाज उठयल्लो हे डान्स बार चालू आसा आनी तेजी कॉग्नायज घेवन विलेज पंचायतीन हांगा इन्स्पेक्शन केल्लें. जेन्ना इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना कळून आयलें की बिल्डींग आहा जी रिक्वायर्ड परमिशन आसा ती ना. एकॉर्डिंगली तेजे पंचनामा रेकॉर्ड केलो आनीक जे कायद्याच्या नुसार करपाक जाय प्रोसिजर तो फॉलोअप करून पंचायतीन हायर ऑथॉरिटीक धाडून दिलो आनी आमी ताका पंचायतीन डेमोलिशन नोटीस धाडली. जेन्ना डेमोलिशन धाडली तेन्ना ती डेमोलिशन डायरेक्टेड पंचायतीक चॅलेंज जाली आनीक डायरेक्टेड पंचायतीन चॅलेंज जावन नंतर अशेंच जी डेमोलिशन ऑर्डर आसली ती तशीच पडून उरली. डायरेक्टेड पंचायतीन डायरेक्टरान ऑर्डर पास केली आनी तेंचे जी अपील आशिल्ली ती डिसमीस केली. देन ओनर ऑफ दी premises went to district court also that appeal dismissed and whatever the panchayat issued that demolition order was in force. So accordingly we started the process of demolition squad and deputy collector gave an order to demolish the said structure. These are all clubs, man. Okay. All have got bar and restaurant license. And they all so it's basically night club. No, actually, what so it's a night club. कि इतना अगर लीगली अगर चल रहा है तो डेमोलिश करने के ऑर्डर नहीं. Because of the structure. नहीं ये गाड़ी में जाएगा. गवर्नमेंट का आदमी निकाल रहा तो गाड़ी में. और the business was going illegally inside. छोड़ दे business legally चल रहा था. All the clubs they are running in, they are all legal. There is nothing illegality between the clubs.
क्या क्या परमिशन आपके पास थे? The only thing what we did not have was the occupancy certificate of the panchayat. जिल्लो न्यायालय तशेंच फातोडेच्या एसएजी फुटबॉल ग्राउंडा लागसार कोयराची समस्या उपरासल्या. कांय दिसा पयलीं एसजीपीडीए नुस्तें मार्केटा लागसार थर्मोकोलाचो कोयर उडयल्लो दिसून आयिल्लो. हे विशीं जेन्ना नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हांकां विचारलें तेन्ना आपणे पालिका अभियंत्याक हे विशीं लक्ष घालपाक सांगिल्ल्याचें ताणें सांगलें. तशेंच कोयराचो विलो लावपा खातीर कांय जाग्यांचें वर्गीकरण केल्ल्याचें शिरोडकराचें म्हणणें. म्हाका सकाळीं कोणी तरी मॅसेज दिली, म्हणजे गेल्ले म्हाका मॅसेज दिली अशें हांवें सगळें हांवें डायरेक्शन दिलां, फाल्यां कितें आसा तें सगळें पळय आनी म्हाका सांग आनी इमिजिएटली 2 दिसां भितर क्लियर करपाक जाय सगळें टोटल. कितें आसा आमचो JCB नवो आयला पळय, JCBचो ड्रायव्हर ना, सो फाल्यां आमी डेली बेजीस करून तो ड्रायव्हर आपयला आनी 2 दिसां भितर टोटल इमिजिएटली क्लियर करपाक जाय. आमी सद्या आसात डिस्ट्रिक्ट कोर्टाच्या सायडीक जो ओपन स्पेस आसा थंय, आनी आमकां हांगा जर फाटल्यान पळयलें जाल्यार दिसून येता की हांगा मोठ्या प्रमाणान ड्राय वेस्ट गार्बेज हो डंप केल्लो आसा. तातूंत भितर झाडाच्यो फांदयो आनीक कंस्ट्रक्शन मटेरियल आसतलें जावं प्लास्टीक थोड्या प्रमाणान आसतलें, अशें स्पॉन्जाचें जें हें आसा तें आसतलें तें हांगा डंप केल्लें दिसून येता. आनी हें डंपिंग जें आसा तें म्युनिसिपालिटी हांगा हाडून करता, कारण तांचे कडेन जो नेट शेडर आसा तो एकूच नेट शेडर आसा आनी तांकां जागो ना, ह्या कारणान खातीर ते ओपन स्पेसीचेर डंप करपाक लागल्यात. ही एक सायड जाली. अश्यो आनी मडगांवाक कितल्यो सायटी आसात. SGPDA मार्केटांतलो जो थर्माकोल आशिल्लो तो थर्माकोल एक्चुअली थोडोसो प्रमाणात निवळ जाल्लो आसा, पूण तोच थर्माकोल कांय मिटरार आशिल्ले ते हॉकी ग्राउंडाचेर वचून उडयल्लो आसा. त्याच बरोबर स्पॉन्ज हो मोठ्या प्रमाणात थंय उडयल्लो आसा. आनी हे सद्याक अशेंच चालू आसा. मडगांव म्युनिसिपालिटी म्हणटा आमकां आनी मिशिनाची गरज आसा. ती मिशिनां आतां आमी ऑर्डर केल्ली आसा. आतां मडगांव म्युनिसिपालिटी केन्ना हाडटली आनी ती मिशिनां खंय बसयतली आनी खंयच्यान हो बारीक करतली, जी झाडपाला आसा स्पेशली हो डिग्रेडेबल आनी हो इजिली हें करपाक जाता मिशिनार पिटी केले जाल्यार, पूण तो अजून तांचे कडेन जायना आनी ते ओपन स्पेसीचेर डंप करपाचें चालू आसा. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान हांव गौरंग प्रभू मलकानेकर. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक TV.